नमस्कार न्यूकार तुमकां सगळ्यांक परत एकदा आम्ही घेऊन येयला तुमच्या मुखार गांवकार ही कार्यावळ. गांवकार जी कार्यावळ आम्ही भोवले 12 तालुका पंचायत इलेक्शनाच्या टायमार परत संधी तशीच येयला ती म्हळ्यार इलेक्शन. बट इलेक्शन दोन तरेचे जाता, एक लोकसभा आणि दुसरी पोटनिवडणूक जी जनरल असेंब्लीचे जाले बायपोल्स. तीन जी इलेक्शनां जाता बायपोल जी जाता 23 तारखेक. सो मुद्दाम म्हटल्यार पळोवया जाणून घेवया तीन इलेक्शनाची पल्स कितें आसा ती. पहिले जाता ते मांद्र्या मतदारसंघात, दुसरे शिरोड्या, तिसरे म्हापशा. आता हे दोन मतदारसंघ जे आसा मांद्र्या आणि शिरोड्या हांगासर कित्या खातीर इलेक्शन जाता हे तुमकां सगळ्यांक खबर आसा आणि म्हापशा हेचे रिजन कितें आसा तें तुमकां खबर आसा. तीन इलेक्शनां जे आमी म्हटल्यार लोकांक मेळोया पळोवया तेंची पल्स कितें आसा जाणून घेवया बॉटम लायन कितें आसा तो. त्या खातीर हांवें पयलो जो मतदारसंघ सिलेक्ट केला तो म्हळ्यार मांद्र्या मतदारसंघ. अशें म्हणटात की पेडणेकार हो स्वाभिमानी आणि मतदार हो मांद्र्याचो मतदार जो पेडणेकार आमचो आसा तो कितको स्वाभिमानी आसा तो पळोवया आणि जाणून घेवया ह्या एंटायर इलेक्शनाची पल्स. तर ह्या गांवकार ह्या कार्यावळीन आमी प्रयत्न करतले की प्रत्येक गांवागांवान भेट दिवपाची त्या मतदारसंघान. बट खंय तरी वेळेचो अभाव पळोवन आमी ही एकवेळ कार्यक्रम थोडेच बायट घेवंक पावतले. बट जाणून घेतले ओवरऑल पर्स्पेक्टीव कितें आसा ह्या इलेक्शनाचो आणि वेगवेगळे तेंचे मुद्दे कितें आसा ते. चला तर सुरू करूया गांवकारी कार्यावळ. गांवकाराच्या पहिल्या स्टॉपान आमी आयज घेता तो मांद्रे मतदारसंघ आणि हांव सध्या आसा त्या चोपडे जंक्शना कडेन आणि हांगासर कांय जे आमचे पायलट भाव आसा ते बसलेले आसा आणि तेंचे कडेन म्हटल्यार आमी गजाली करूया आनी विचारूया. तुमचें नांव कितें सर? माझे उमेश शोळकर. ओके उमेश बाब, तुजो मतदारसंघ म्हळ्यार मांद्र्या मतदारसंघ आतां पोटनिवडणुकीक वयता, इलेक्शन आसा. ताज्या बद्दल पयलीं म्हाका सांग तुका कशें कितें दिसता? कित्याक खूब इक्वेशनां जालीं, कॅल्क्युलेशनां चेंज जालीं, ताजेर तुका कितें म्हणणें आसा? चेंज जाली म्हटल्यार थोडो लोक नाराज जालो. परती निवडणूक येयली, एक 5 वर्सांनी निवडणूक जाता ती एके भाशेन आसली. एक आमचो आमदार फुटून गेलो, तितल्यान ही निवडणूक परती घेवची पडली आणि तो सांगता की विकासाक लागून आपूण फुटलो. तर आमकां कितें दिसता, विकासाक लागून फुटलो जाल्यार तुवें कितें सांगलेलें? आपूण ओपोजिशन आसतना जायतो आपले कडेन विकास जाता जावं तो केला जाल्यार तूं कित्याक फुटलो? हांव एक तेचोच मतदाराचो भाजपचो, पण हांव न्ही जास्ती उलयना. आमचो हे सपोर्ट इंडिपेंडंट आतां इतलें. ओके, इतके क्लियरली तुम्ही म्हणटा की आमचो सपोर्ट इंडिपेंडंट. खूब म्हाका दिसता कंठाळ्या इलेक्शनाक आदलो मुख्यमंत्री तुमचो मुख्यमंत्री हांगासरलो भाजपचो आणि आतां काँग्रेसीन ताका सगळ्यांनी मेळोन म्हाका दिसता एक कितें म्हणटा ते कट रचयल्लो काय तेका सगळ्यांची युती आसली आणि तेका एक कितें तरी निर्णय आसले. म्हाका याद जाता सगळ्यांनी मेळोन म्हटलेलें की लक्ष्मीकांत पार्सेकराक हरोवपाचो हांगासर आणि आयज तुमी एक कार्यकर्ते जावन आयज अशें म्हणटा की आमचो सपोर्ट हो आनी कोणाक न्हू तर इंडिपेंडंट. लोकसभेक आसतलो आमचो, लोकसभेक आहा ती आमी भाजपाकूच आसतली. इंडिपेंडंटांक हे फावट सपोर्ट आनी तशें आमकां दुखोवपाचें ना, पूण आमचो विचार आमी घेतलो फुडें इतलें आनी काय. ओके, म्हाका सांगा विकास म्हणटा आमी. मुख्यमंत्री तुमचो हांगासरलो जालो, एकदा खडेघाट म्हणजे एकदा फावंडर मेंबर ऑफ बीजेपी हांगासर जालो, मुख्यमंत्री ते जाले. बट मुख्यमंत्री जावन तुमकां दिसलें हांगासर डेव्हलपमेंट म्हणटा तो जालो? एक डेव्हलप म्हणटा तो तेणी बरो केलो, जाल्लो, पूण थोडोसो तेका मातशें वर्सां कमी मेळ्ळीं आनी लास्ट कितें जालें कोण जाणा हेंचें कितें. आनी तेचेर ओपोजीशन हें जावन लोकांनी विचार केलो आनी आमकां कळोकूच ना कितें जालें. तेचेर हे फावट तेका उडयलो, पूण तेचेर आमी नाराज ना. विकास तो येयल्यार विकास आनीक बरो जातलो आसलो. जे मुख्यमंत्र्यान आमचे जे कितें 3 प्रोजेक्ट हाडलेत, 2 पेडण्या इलेक्ट्रिसिटी आनी दुसरो हे आमचे कितें आनी कितें म्हणटा ते IT कितें आनी योग आमचो म्हणटा ते हॉस्पिटल अजून तितले हें जावंक ना. हे 3 प्रोजेक्ट तेणी बरे हाडलेले. तेडे व्हरपाक फुडें करतलो म्हणून तेणी कितें केल्लें. आतां एक फावट आपणाक हाडटले, पूण लोकांनी तेका हाडलो ना. आतां फुडले विचार घेवंक जाय. पाणयाचो प्रश्न आहा हे आनी 4 गोश्टी आमकां आहा. लायट, उदीक म्हणटा ते आनी हे आमचे 2-3 प्रकल्प आमकां पेडण्यान जावंक जाय. ते कोणी येवन करपाचे. तसो आमी हेका सपोर्ट आमचो तसो तेणी विचार घेतला तो. आनी काय आमी राजकारणा कडच्यान आमी प्रत्येक फळा आयकता की आमी शिफ्ट कित्याक करता किंवा आनी कसली गजाल करता ही प्रत्येक म्हाका मतदारसंघाक मतदारां खातीर आमी करता. आयज आमी जी पयली हांगा सुरवात करता ह्या मांद्र्या मतदारसंघात तितून एक म्हाका जरी ते भाजपाक अटॅच्ड आसले बट तरी ते सरळ म्हणटा की क्रिटिसायज करपाकूय आपल्या पार्टेक फाटीं रावना आणि फुडें कितें आपल्याक कितें गरज आसा ह्या मतदारसंघाक तेका. आय हॅव स्टार्टेड ऑन अ व्हेरी नायस नोट आय वूड से. बट पळोवया फुडें मतदारसंघ व्हडलो आसा,
फूल बेज बेल्ट आसा आमी डिस्कस करीत वयतले रायट टील केरी वयतले तो पर्यंत पळयत रावत हो गांवकार कार्यक्रम म्हणजे अशेंच आमी हांगासरल्या मतदारां कडेन उलयतले आनी जाणून घेतले हांगासरली एक्चुअल पल्स कितें आसा ती. चोपड्याच्यान आमी आतां पावल्या मोरजे गांवांत. मोरजे म्हटल्यार मोरजाईच्या ह्या परिसरात देवूळ जें आसा त्याच परिसरात आमी आसा हांगासर देवळा कडेन. आनी म्हाज्या बरोबर तुमचें नांव कितें? अनिल गोवेकर. ओके अनिल बाब, म्हाका एक सांगा, आमी ह्या गांवकार ह्या प्रवासान वेगवेगळ्या गांवांनी वयता मतदारसंघात आनी आमी लोकां कडेन उलयता जाणून घेवपाक की लोक जे म्हणटात मतदारसंघाचो विकास जायना. तुका कितें दिसता तुमकां की तुज्या ह्या गांवांत ह्या मतदारसंघान अशें कितें विकास जावपाक जाय आसलो किंवा जाला किंवा मागीर कसले बारीक गजाल आसात ती सांगपाक सोदता तूं? देऊळवाडा शाळा न्हू ती आतां हेका येयल्या, म्हणून तूं आतां कितें करपाचें खबर आहा, आतां ताका 2 म्हयने नकळो प्रायवेट काय गव्हर्मेंट? गव्हर्मेंट ते आतां कितें जालें कितें खबर, ताका आतां 2 म्हयने नकळो कोणूच हें दिनात, बेंच बी जात न्हू ते कोणूच दिनात, कळ्ळें तुका. पूण आतां 2 म्हयने तांकां कितें जालें खबर आहा, तांची भानगड जाल्या, म्हणजे आतां सामान दवरुपाक तांकां जागो ना. बरें, आतां ह्या राजकारणाचो बोवाळ चलता दिसता, फील जाता. इलेक्शन आतां आसा फुडें 23 तारखेक. तुमकां दिसता तुमच्या गांवांत बोवाळ आसा कसो इलेक्शनाचो? हय. ओके, कितें दिसता तूं कितें म्हणपाचें आसा ह्या इलेक्शनाक? कितें तुजो कितें विशय आसा जो तूं मांडपाक? आतां आमचे थंय चाव सूक जावन रोवलेल्या, कळ्ळें तुका. आतां कितेंच कळना, कळ्ळें. सोपटे ह्यो आहा, पार्शिकाचो ह्यो आहा, परत तो भावी बाक्कार आहा, आनी कोण हें आहा. पूण कितें म्हणून समजना न्हू, कळ्ळें तुका. आतां सोंपट्यान कितें केलें, पयलीं मातशें हांगासरली थंय उडकी मारली, कळ्ळें तुका. म्हणजे हे चल्लो तेतूर गेलो तो, कळ्ळें तुका. म्हणजे आतां कितेंय कळना. आतां लोक सगळे थोडी बेजार जाल्ले आहात, कळ्ळें तुका. इतलेंच म्हजे कडेन, आनी कितें ना बरोवंक. म्हाका दिसता अनिल बाब खूब बोवाळ आसा, खूब फील जाता, पल्सूय तुका दिसता आसतली हांगासर इलेक्शनाची कितें आहा ती. अनिल बाबान सांगलें की धुमशाण जावपाचें आसा, आत्तां खंय तरी ती सुरवात जाल्या. ही सगळी धुमशाण आमी आमच्या ह्या कार्यक्रमांत आनी येता त्या कार्यक्रमांत सत्ताग्रह म्हण किंवा वेगवेगळ्या कार्यक्रमांत ते आमी डेफिनेटली तुमचे कडेन घेवन येता. हो जो उत्सव आसा इलेक्शनाचो तो डेफिनेटली हाडटलो. पण आमचो एक प्रयत्न आसलो की प्रत्येक गांवांत ह्या मतदारसंघान वचपाचो आनी आयज आमी भोंवतात ते मांद्र्या मतदारसंघात. सद्या आसा मोरजे. फुडलो स्टॉप आमी पळोवया आतां खंय मेळटा आमकां. गांवकाराच्या ह्या प्रवासान आतां आमी पावल्या आस्का वाठार आनी म्हाज्या वांगडा आसा एक यूथ. म्हाका सांग तुजें नांव कितें? राकेश मामल. ओके राकेश बाब, उद्याच्यान हांव उलयतां लोकां कडेन वेगवेगळे, थोडे कॅमेरारूय उलयले, थोडे ऑफ कॅमेरार उलयले, थोडे म्हणटा राजकारण आपल्याक उलोवपाचें ना. बट एज अ यूथ, इफ जर हांव तुका पळयता रिप्रेझेंटींग मांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सी, जाल्यार तुज्यो ह्यो आतां बायपोल जो येयला मदीं 2017 निवडणुकीक गेले, आतां परत 2019 लोकसभे वांगडा तुजो मतदारसंघ हितूर वयता, इलेक्शनाक वता. तुका कितें उलोवपाचें आसा हेजेर? कितें म्हणटा? उलोवपाचें अशें म्हणजे कितें आहा, राजकारणा बद्दल कोणाचें कितें उलोवन फायदो ना. एक म्हटल्यार सांगता तुका कितें आहा, हें मागीर कितें आहा, पर्सनली उलोवप जाता म्हणटा. आतां सद्या इलेक्शन चालू म्हणजे ते उलोवन फायदोच ना. सगळें मागीर कितें आपूण पर्सनली घेता, हे आपल्या बद्दल कितें उलयलो काय म्हणून. त्या सांगपाचें इतलें की इलेक्शन हें जावंकूच फावन आसलें मनांत. कित्याक आमी कितें आहा, निवडणूक जाल्ली पळय तेन्ना एक आमकां एक बरो कॅन्डिडेट जाय म्हणून निवडून हाडलो ताका न्हू. तेच्या खातीर परतून इलेक्शन घेवपाची गरजूच नासली न्हू. ते फुडल्यान पळयात जेन्ना रोड स्टार्टींग केल्लो पळय तो गटार हात होत आहा, आजून ताका कोणी कितें करूंक ना. हें आतां हे रस्त्यावयले घरांनी सोडूनच घाल, लोकांचे पळोवपाची गरजूच ना. हे लोक आतां वयतात, हे लोकांनी हे रस्त्यान वयतात तेच पळोवपाचे लोकांनी. आतां कितें आहा, सीएम जावन ताका आमचें कितें जावंक ना. जातलें फुडें कितें आहा, आमकां आपलें बाबा आयज सीएम आहा आमचो, कोणी फुडें कितें जातलें जावंक जाय आसलें, पण तें जावंकूच ना न्हू. त्यात आमी दुसरो कॅन्डिडेट हाडलो, तेचे आमचें आशाच ना. आतां कितें करपाचें? बरें, म्हाका एक सांगा, तुमचें नांव कितें? सावलो. ओके, तुमकां कितें म्हणीन दिसता ह्या आतां इलेक्शन जाता तेजेर? मतदारसंघ म्हणजे कितें, आतां कोणाचेर विश्वास दवरपाचो? आतां तुका हाडलो, तूं त्या पार्टीन वयता, हाडपाचो कोणाक, विश्वास दवरपाचो कोणाक? आतां आमकां 15 वर्सां जालीं BJP हांगा,
पण आमी बेकार आहा, नोकरी ना कितें ना कितें ना. जे कोण गव्हर्मेंट आहात तेंच्याच चेडवांक तेंच्याच भुरग्यांक नोकऱ्यो गावतात. आमी आहा तशें रावता. आमचे आवय बापूय आहात गरीब. आमी खावपाचें कितें आनी करपाचें कितें. आयज बाजारान वयतलो जाल्यार 2000ची नोट पावना. पयलीं 4 वर्सां पयलीं 500 रुपयाची नोट पावताली आमकां. आतां आमकां 2000ची नोट आयज सुटी केली सांजे काबार. इतली सॅलरी ना न्हू प्रायवेट कोण जे आहा तेंचे कडेन. ओके, परत तुज्या मतदारसंघ किंवा हो तालुका जेन्ना म्हणटा पळय हांव, वेरियस प्रोजेक्ट्स फाटले सीएमान इनिशिएट केल्ले, ते खंय तरी इन प्रोसेस आसले. मोपा सारको येदो व्हडलो प्रोजेक्ट जो आतां खंय तरी परत डिस्प्युटेड आसा, बट तोय प्रोजेक्ट आसा. म्हाका सांगा, मतदारसंघ म्हणटा आनी एवरी टायम जेन्ना अशें आसता पळय तेन्ना म्हणटा की ना लोकल्सांक नोकरी मेळटली, बट लोकल्सां कडेन क्वॉलिफिकेशन ते क्वॉलिफिकेशन जर ना जाल्यार ताका नोकरी कशी मेळटली. त्या खातीर आमी जेन्ना लास्ट टायम 2017 जेन्ना भोवले तेन्नाय म्हटलेलें की स्कील बेस्ड एड्युकेशन हांगासर जावपाक जाय, सो दॅट लोकल कॅन जॉयन दीस पर्टिक्युलर इनिशिएटीव. हाच्या बद्दल तुका कितें दिसता, खंय कमी पडले? कमी पडले म्हणजे कितें आहा, जॉब हे आमकां मेळोंकूच जाय ना अशें न्हू. कितें म्हणटा एड्युकेशन तितलें जाय आमी म्हणटा, पण एड्युकेशन तितलें शिकोवनय फायदो कितें आहा. आज कोणा कडेन गेलो जाल्यार सीएम डायरेक्ट वचोंक शकना आमी. ते म्हणटा ना आपल्या पीएक मेळ आनी कोणाक मेळ. थंय सांग शकता पीए म्हणटा ना अरे सरान सांगलां इतले जाय 20 लाख जाय. हां, सादारण तेजे आवय बापूय हांगा शेतान राबता तेचे कडेन 20 लाख खंयचे येतले. ना मागीर म्हणटा ना रे 15 लाख चलता, 15 लाख तुमी दितात ओके 15 लाख चलता. आतां हे पयशे वयतात कोणा? राजकारणी म्हणटा आमी पयशे बाबा घेयना, जॉबाक आमी पयशे घेयना. पयशे वयता कोण? ते कोण पीए आहा तेंच्या फंडान वयता काय कशें कितें वयता काय कळटलें. म्हाज्या मतान आतां कितें आहा, पार्टी लेवलाक रावन कितें फायदो ना. जो कॅन्डिडेट आमकां रिस्पेक्ट दिवंक शकता, आमकां जेन्ना केन्ना कामाक पावोंक शकता, आमचे कडेन डायरेक्ट वचोंक शकता की आपल्या पीएक मेळना आपल्या कडेन यो तसलें नाका. एक कॅन्डिडेट असो आसूंक जाय चलो रिस्पेक्टान कोणूय आपल्या डायरेक्ट वचपाचें कारण अहें आसूंक जाय. ताका मत मारूं येता. आमकां पार्टीची गरजूच ना. आतां आमी बीजेपी पार्टीनय रावन हांगासर सीएम आसूनय पळयलें, अपक्ष रावनय पळयलें, सगळे जितले आसा रमाकांत खलप जावं, सगळे जाण येयले, संगीता परब जावं, सगळे जाता तेजो चेडो सचिन परब आहा, सगळ्यांच्या भितर पळयलें आमी. पण हांव कितें जावंक शकना. आज कित्याक तुमी आज आमकां म्हणटा ह्या अमके मेळून चला आमी ह्या पार्टीक मतां मारे. फुडल्या फावटी अरे चल्लां कितें तीच पार्टी. आतां आरएसएस म्हणटा तुमी, एका फावटी काँग्रेसीक सपोर्ट करता बीजेपीक उडोवया, एका फावटी बीजेपीक सपोर्ट करता काँग्रेसीक उडोवया. चल्लां आरएसएस म्हणजे आतां उरलां कितें? गांवकाराचो प्रवास आता पावला हरमल हांगासर आणि हरमलच्या आम्ही जंक्शनाचेर आसा. आमच्या वांगडा आसा एक म्हाका एक तुमचें नांव सांगा. कांता साटेलकर, नागरिक. कांता बाब, तुम्ही हांगा रावता न्ही? हरमलचे नागरिक आम्ही. ओके, म्हाका एक सांगा, ही पोटनिवडणूक जी आता हांगासर 2017 जालें इलेक्शन, आता परत 2019 पोटनिवडणूक जाता. तुमकां कितें म्हणीनशें दिसता ह्या इलेक्शना बद्दल? ह्या इलेक्शना बद्दल आम्ही भरघोश मतांनी निवडून दिल्लो दयानंद भाई सोपट्याक, पण त्यांनी आमचो विश्वास जनतेचो केल्लो आहा. तेव्हा तर आम्ही ताका 5 वर्साचो पिरियड दिल्लो, तो ताका पूर्ण करूंक गावंक ना. लोकांचा हित त्यांनी बरा चिंतूंक ना. जर तो आज 5 वर्सां काँग्रेसच्या फाटल्यान रावल्लो जाल्यार ताका फुडले फावटीक बरो चान्स आसलो. आतां पोटनिवडणूक जाल्लेली आहा, जनता सगळी बेजार जाल्ली आहा. जनतेक असां दिसता की हे जे उडके मारतात तांकां परत निवडून हाडपाचे ना आसत, आणि हे उडके मारतात हे जनतेक सगळ्याचो क्रोध इल्लो आसा, आणि ही जनता तेचो धडो शिकयतलो अशें आमचे सगळे जनतेचे मत आहा. काँग्रेस जावं बीजेपी ही नॅशनल पार्टी, आता सोपटे भाई गेलो ते वाटेन लोक सरतात. उदाहरणार्थ हे असे पार्टी जर ना जाल्यार हेतून हे अर्थ उरना. तेन्ना अपक्षाक आमी निवडून दिल्लो बरो अशें आमकां दिसता. ते खंयची पार्टी येयलेले ताका तो बहुमत दिवन ताका मंत्रीपद मेळत, आमचे जनतेचे प्रश्न सोडोवंक गावतात ताका. उदाहरणार्थ नोकऱ्यो, पाणयाचो वेवसाय, लायट, हां, गांवांत जे जे काय समस्या आहात, रस्ते रूंद जावंक जाय आनी कांय जावंक जाय, ते समस्या एक खंयचेय पार्टी त्याच्यान वचूंक जातात किंवा तो अपक्षाक आज किंमत आहा. ताका खंयचें बहुमत जाता त्या वाटेन ओडो करूंक गावता, मंत्रीपद मेळोंक शकता. जर मंत्रीपद मेळ्ळें तर हें करूंक गावता. आतां एक समज सोपटे भाई तेंच्यांनी बीजेपीक हें करून दिला, तांकां फाटीं दवरतले आनी अपक्षांक तिकीट मंत्रीपद पयलीं दितले आनी तेंचो कामां करून घेतले न्हू. आमची परत येरेबाजा मागल्या तीच परत आमची जातली. आता एक समज 10 ट्रान्सफॉर्मर असले तर आता 25 ट्रान्सफॉर्मरची गरज आहा.
लोकसंख्या वाढलेली हा, घरा वाढलेली असत, तेव्हा तर हे पाणी, रस्ते, लाईट ही कंटिन्यूज लोकांक मेळांक जाय, जावं नोकऱ्याचो प्रश्न मेन हा. आता खंय तरी नोकरी असले तरच तुका एक मनीस आपले उदारगत करू शकता, नाजाल्यार काय करू शकना. हरमल गांवांनूच आमी आसा आनी आमच्या वांगडा आसा स्वप्नील नाईक. स्वप्नील नाईक, तुमचो वेवसाय आसा. हय. ओके. आनी तुमी ह्या राजकारणाक सध्या हे आतां ते पोटनिवडणूक आसा तेज्या कडेन तुमी कशें पळयता? पोटनिवडणूक ही तेंच्यांनी मुद्दाम लायलेली पोटनिवडणूक ही. आमी कितें म्हणटा, आमी आतां CMाक उडोवन हेका आमी आतां निवडून दिल्लो, हेणी कमीच ते 5 वर्सां ही कंप्लीट करूंक जाय आमचे तरी मत आसलें. कितें ज्या अर्थान आमी तेका उडोवन तुका निवडून दिले त्या हिसपान तूं 5 वर्सां कंप्लीट करूंक जाय. 5 वर्सां कंप्लीट केल्या उपरांत तूं खंयच्याय पक्षाक जरी गेल्लो तरी आमचो तुका सपोर्ट आसतलो. पूण आज ही पोटनिवडणूक धाडून तूं आमकां त्रास केले न्हू. पूण ते प्रत्येक राजकारणी आनी स्पेशली हे होय राजकारणी तुमकां म्हणटा की आपणे हे विकासा खातीर केला किंवा आपले मतदारा खातीर केला. खंय तरी प्रोजेक्ट्स फुडें व्हरपाक जाय, कित्याक केंद्राकूय सरकार BJPची आसली, हांगासरूय BJPची आसली आनी खंय तरी ते फुडें व्हरपा खातीर हें गरजेचें आसलें. बरोबर आहा, विकास हो जावकच जावो, विकास करूकच जावो. पूण कशें आहा, विकास करतले जाल्यार आपुणूय पयलीं सारको रावंक जाय. आपुणूच जर सारको ना जाल्यार विकास कसलो करतलो? बरोबर. आता तोच जर सारको ना, तो ह्या पक्षान त्या पक्षान गेलो, विकास थंय धरलो. आता अजून आमचो मांद्रे मतदारसंघ पयलींचो आसा तसोच अजून पासून तसोच आहा. कितें विकास जाला? आसा तोच तो आहा. फक्त लोकांनी फक्त बिल्डिंग जागो विकले, दिल्लीकारान तेंच्यांनी बिल्डिंगो बांदले, तोच विकास. आनी कसलो विकास जाला? कांयच विकास जावंक ना. आता कशें आहा, सगळे आता मतदार ती सायलेंट मतदार आहा. प्रत्येक जाण आपलो विचार करतलो आनी कितें तें हें करतलो. आपूण बाबा ह्याच पक्षाक मारूंक जाय, त्याच पक्षाक मारूंक जाय अशें आमचें मत ना. जो तो सगळो आतां शैक्षणीक भुरगो आहा, शैक्षणीक मतदार आहा, जो तो आपले विचार करतलो आनी मारतलो मत. एम्प्लॉयमेंट अजून काय रोजगार हे काय दिनात. आनी मेन म्हणजे आमच्या मांद्रे मतदारसंघात आता म्हाका तर जवळ जवळ 40 वर्सां जालीं. पाणी आता तेचे पयलीं पासून उदकाचो प्रॉब्लेम आहा. तो उदकाचो प्रॉब्लेम एकाय मंत्र्यान न्हू किंवा एका आमदारान न्हू, इवन आमच्या CMान पासून हाडून हयसर आमकां दिल्लेलें ना उदीक. आतां उदीक दिलां, पायपलायन आमकां घातलेली अशी दाखयल्या. खंयची पायपलायन? ती पायपलायन गोल्ड कोर्सचो प्रोजेक्ट केला न्हू ते तेरेखोला, तेका पाणयाचें उदीक तेंकां हाडपाक, तेंकां उदक हाडून तेंकां दिवंक जमता. आनी आमकां मांद्रे मतदाराच्या लोकांक जर हाडून दिवंक जमना जाल्यार फायदो कितें तेंचो आमदारकीचो? कितें असल्या आमदारांक निवडून हाडूंक जाय आमी? अशें म्हाजें मत. ओके. पूण तुमकां दिसता की हे तुम्ही म्हणटा की BJPचो मुख्यमंत्र्यान हें केलें, ताज्या नंतर आतां तुमी चेंज हाडलो, परत आयज तो पार्टीनूच गेलो. पण म्हाका तुमकां अशें दिसना की ते खंय तरी विशय सोंपटेवपाक समजा फुडें निवडून येयले जाल्यार तो घेतलो, टेक केअर करतलो. पार्टीच फाटली बदलली न्हू, आनी कितें बदललें? मनीस सेम आहा, पार्टी चेंज जाली. पूण आतां कशें आहा, तो निवडून येतलो तेन्ना तो करतलो न्हू. आतां जो पर्यंत निवडून येना तो पर्यंत आमकां तुका कांयच सांगूंक शकना. आता सगळ्या जनतेचेर आहा, मांद्रे मतदारसंघाची जनता काय कितें करीत तेचेर आहा. लोकांक पाणी जाय काय आमदार जाय हेच ते पळयतले आनी विचार करतले आनी तेच मारतले मत. बरो इंट्रस्टिंग प्रश्न. लोकांक पाणी जाय, मुद्दे जाय काय आमदार जाय, हाजेर हांव हांगासर सोंपयता. फुडें प्रवास फुडें आमचो व्हडलो आसा. गांवकारान आमी फुडें या आनी पळोवया वेगवेगळे घटक कितें म्हणटात ह्या इलेक्शना बद्दल. कृष्णाबाब, म्हाका सांगा आता कितके वर्सां जाले तुमी हो वेवसाय करता? आम्ही लहानपणापासून आमचं चालूच असं व्यवसाय. आणि हांगाच गरयता का आनी खंयसर? आरंबोल आमचे होडी बिडी आहा, होडयेर वयता आनी होडयेर काय मेळोंक ना जाल्यार हांगा येता. तुमी रावपाक हरमला? हरमल आमचें घर खुद. ओके. म्हाका एक सांग, आनी तुमची भुरगीं बीन खंयच्या वेवसायान आसा? ह्याच वेवसायान काय आनी कितें? ना काम मेळ्ळें, जॉब मेळना न्ही. इतले शिकोन B.Com आमचो पुतण्यो B.Com शिकला, धुवडी आमची B.Com शिकल्या, पण जॉब मेळना. ओके. पूण तुमच्या ह्या वाठारान गांवान म्हणा, हरमल गांवान म्हणा किंवा मांद्र्या मतदारसंघान किंवा पेडण्या तालुक्यान म्हणया आमी इवन जनरली वेवसायाचे काय ऑप्शन, साधन सुविधा जाले ना? ना ना, म्हाका चडशें दिसता गव्हर्मेंटान आमच्या वन जॉब फॉर वन फॅमिली अशें हें दिल्लें, पण तेतून कितें तथ्य ना. आतां एम्प्लॉयमेंटान गेलो जाल्यार कॉलां काडटात, काडीत ना.
अशें जाल्लें पयलीं आमी जेन्ना 84 आमी शिकले तेन्ना पासून कॉलां काडटाले आनी तेच्या उपरांत एकूय कॉल येयना इंटरव्यू बीन केले जाल्यार आनी इंटरव्यूक गेले जाल्यार ते सांगतात तुमकां जॉब मेळचो ना कित्याक थंय हें जाल्लें आहा जॉब फूल जाल्ले आहात आतां कशें फूल जालें कितें जालें तें हांव सांगूंक शकना. बरें म्हाका एक सांगा 2017 मांद्र्या मतदारसंघात निवडणुकीक गेलो सगळ्या स्टेटी बरोबर गेलो जनरल असेंब्लीन आता परत 2019 लोकसभे बरोबर जनरल असेंब्लीचे बायपोल्स जाता आणि ते एक बायपोल जाता तुमच्या मांद्र्या मतदारसंघात ह्या बायपोला कडेन तुमी ह्या पोटनिवडणुकी कडेन तुमी कशें पळयतात? म्हाका दिसता जाल्यार म्हाजे मतेन जाल्यार ही निवडणूक परतो जावपाची न्हय 5 वर्सांनी तें चलोवपाचें आनी हें जालें न्हय आमकां लोकांक पब्लिकाक त्रास मतांचोय त्रास परते देस्पेस हें गव्हर्मेंटाक जायना स्वता आमकां जाता पब्लिकाक त्रास कित्याक जॉबाक पयलीं सुटी दिवची पडटा जॉब जायना खंयच्या गव्हर्मेंटा हितून ऑफिसान गेले जाल्यार आमचें काम बेगीन जायना कशें आसता. फाटली इतकी वर्सां तुमी आतां राजकारण पळयता तुमी नॉर्मल एज अ स्पेक्टेटर जर म्हणीत हांव तुमी आतां पळयता राजकारण जाल्यार तुमकां खरेंच दिसता की खंय तरी फाटीं पडला कोण डेव्हलपमेंट करीत ना प्रोजेक्ट्स बरे येना प्रोजेक्ट्स म्हटले म्हणून बेश्टे नांवा खातीर न्ही बट ते खरेंच लोकांक यूज हांगासर प्रोजेक्ट येतात पण कशें पयलीं आदी लोकांक हांगासरल्या काम ना गांवांतल्यांक पयलीं उलयतात आमी गांवांतल्यांक दिता म्हूण हांगा एकूय प्रोजेक्ट येयल्लो ना आनी गांवांतल्यांकूय दवरलेलो ना. पेडणे तालुक्यान आमच्या अख्ख्या अशें आहात की बरे प्रोजेक्ट येयल्या पण आमच्या सारकेल्या गरिबांक न्ही पयशाकारांकूच दे प्रोजेक्ट आमकां ते बरें दिसना आनी आमकां उलोवपाकय राजकारण म्हटल्यार बरें दिसता. म्हाका तर आवडना कित्याक म्हाका आतां 50 वर्सां जालीं हांव राजकारण पळयतां राजकारण केलें सुद्दां पण आमकां हें अशें ना की तुजी फॅमिली जाली मिनिस्टर आपले फॅमिलीक दवरता तें जालें म्हाजो हो बरो मागता ताका दवरता आमी गरीब कितें करचें एम्प्लॉयमेंट करूनय फायदो ना NC करूनय काय ना आनी काय ना सगळें फक्त आमी रिन्यू करपाचें आनी दवरपाचें ताका 40 वर्सां जालीं काय गव्हर्मेंट आमकां जॉब दिना दिना 40 वर्सां जालीं काय काबार म्हणटा. बरें आमी तुमकां जर विचारलें की ह्या मतदारसंघान तुमकां अशें कितें एक 4-5 गोश्टी जर विचारल्यो आमकां की डेव्हलपमेंटाच्यो गोश्टी किंवा ह्यो गोश्टी खऱ्योच जावपाक जाय आतां न्हू तर फुडें तरी मातशें जावं आयज पर्यंत ह्यो जाल्यो ना अशें कितें आसतलें तुमकां? म्हाका जाल्यार दिसता आमच्या पेडणे तालुक्यान न्ही ग्रॅज्युएट शिकलेले भुरगे आहात आनी ते प्रोजेक्ट हाडूंक जाय कंपल्सरी आनी तांकां कामार दवरूंक जाय आनी सुदारणा करूंक जाय. सुदारणा जाली म्हणून बेश्टें उलोवन काय फायदो ना. पळय तुजे गाडये 10 गाडये तुज्या घरान आहात जाल्यार तांकां BPL कशें दिता गव्हर्मेंट सर्वंट म्हाजो बापूय म्हणटा ते ताकाय BPLच हें कितें तेच्या बापायक अर्जी एक्चुअली मेळना कायद्या पण तेंच्या घरान 5-5 कुपान आहात आमच्या हरमालान. हय हे मंत्र्याने आतां कोणी निवडून येयला तेंच्यानी करपाचें डेव्हलपमेंट खंय हें हाडपाचें भायले प्रोजेक्ट आनी करपाचें प्रत्येक गांवांत ना केले जाल्यार पेडणे तालुक्यान बाबा 5 प्रोजेक्ट हाडले आनी सगळ्या भुरग्यांक कामाक लायले अशें पण भायल्या भुरग्यांक लावंक जायना. म्हाका दिसता पेडण्या मतदारसंघाचो जो डेव्हलपमेंट किंवा विकास जो जाळ्यान अडकला तो खंय तरी मातसो भायर सरचो हेंच म्हाका दिसता तुमचें मागणें आसतलें. हेंच म्हाजें मागणें. बरें देव बरें करूं. थँक्यू. वेल गांवकाराचो प्रवास कंटिन्यूड आसा बट मातसो म्हटलं एक ब्रेक घेवया आनी मातसो थणा सावळेक म्हटलें मातसो बसतलो इतक्यान म्हाका हांगासर एक नागरीक मेळ्ळे तांचे कडेन म्हटलें आमी उलया. सर तुमचें नांव कितें? नानू भगवान परब. ओके परब बाब म्हाका एक सांगा तुमी हांगाच रावता? हय पालया गांवांत. ओके पालयाचे म्हाका दिसता कितें अशें समस्या आसा जे फाटलीं इतकीं वर्सां खंय तरी निग्लेक्ट जालें ते मागीर असेंब्लीच्या इलेक्शनान जावं किंवा बाकी पंचायतीच्या इलेक्शनान जावं अशें कितें तुका दिसता? तें कितेंच ना आनी सर तशें कितें जावचेंय ना. जावचें ना म्हणटा? तेंच ना कितें कोणी कितेंय सांगा न्ही वर्ग कसो आहा प्रत्येक ठिकाणी जनरली कोणाक काय लागूंक ना. आमचें उलोवप सरळ आसता जो तो आपल्या स्वार्थाच्या फाटल्यान तेच्या जनरली तर जातालो ताका ते कोणूय आहा न्ही मागीर जनता तरी कितें विचार करतली. बरें ती जाली एक गजाल बरी ऑप्टिमिस्टीक गजालीचेर तुमी सुरवात करता. म्हाका एक सांगा
2017 निवडणुकीक गेल्ले तुम्ही परत परत आता 2019 तुम्ही तुमचो मतदारसंघ परत निवडणुकीक वयता तेन्ना तुम्ही तुमच्या ह्या गांवाचो आणि मांद्र्या मतदारसंघाचो हेचेर कशें पळयतात तुम्ही पालया गांव कसो पळयता? बरोबर आहा सांगता तुमकां कित्याक पळोवपाचो आनी मतदान करपाचो आमचो दृश्टिकोन योग आसता पुणून त्या वेळा प्रत्यक्ष नेते खुचेय आसा नेते ते जनतेच्या विचारान वागणतच नाही. आज हांगा गोंयांतच न्हय नॅशनल लेवलीक होल इंडियेच्या थरार आज हेच चल्लेले आहा. मग ही लोकशाही कोणाक अशें हांव तुमकां म्हणटा. लोकशाही कोणाक नेत्यांकाय हांव म्हणटा ही लोकशाही कोणाक. ज्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरान घटना लिहिली लोकशाहीची व्हॅल्यू शिकलेल्या डबल ग्रॅज्युएट पासून कोणाक कितकीच पडटा आणि ते त्या पद्दतीन वागतात. मग ते इंजिनियर आसूं डॉक्टर आसूं वकील आसूं कायदे पंडीत आसूं अशें म्हाजें सोलें लोकशाही म्हटलें जाल्यार कितपर्यंत हाजे मोठो वर्ग पयलीं वागता. आमचे नॉर्मली आमी 3री 4थी शिकलेले लोक. बरें आता हे लोकशाही आज पर्यंत फायदो कोणाचो जालो असं म्हाका विचारा. खंयचाय सरकार येयला तरी गरिबांची कामां जावची ना. गरीब थंयच रावले. फक्त सुदारणा करतले कोणाची कॉन्ट्रॅक्टर मोठे जे हे आहात त्यांच्याच फायद्याची कामां जातली. आमच्या गरिबांची कांयच जावची ना. जाणा एक माझं व्यक्तिशः मत असा आज पर्यंत आम्ही खूप जणांवर राजकारणात खेळलो सगळ्या काय फायदो ना निमाणी आमकां कांयच मेळना ना. त्या तुम्ही आता इतकी वर्सां पळयता राजकारण पळयता किंवा इतके सगळे हांगासर तुमचे लिडर जावन गेले तुमचो हो वाठार तुमकां दिसना डेव्हलप जाला कसो आणि फुडें फुडें तरी कितें दिसता? आमचो ह्यो वाठार डेव्हलप जालो फक्त एकच जाला फक्त हायवे रोडच. बाकी कसलोच हेतूर ह्या जावंक ना आयज पर्यंत. एम्प्लॉयमेंट कसलोच ना. मेडिकल फॅसिलिटीज ना. फक्त आश्वासनां आमकां सगळ्या दोनूय पक्ष जायनात खंयचोय पक्ष आश्वासनांच मेळटात. बाकी आतां इतकी वर्सां जालीं काँग्रेस जावं कित्याक हाडूंक ना ह्या काय एक फॅक्टरी कित्याक हाडूंक ना आयज पर्यंत. 25 वर्सांत फक्त सगळं जाता. आमच्या गरिबांक काय आयज आमी खंयच्याय पक्षाक मत घातला त्यांच्या फाटल्यान नाचलो आयज त्यांच्या फाटल्यान आमी नाचतो ते आमच्या दारार येतात पण निमाणी आमकां कट्टी घेवन त्यांच्या दारार पांयां पडाचा लागता. म्हाका माहीत घाल म्हणान आनी खंय तरी दवर. ते 5 वर्षाचे भिकारी आणि आम्ही दिल्लीचे भिकारी. आम्ही आमच्या हिंदुस्थानाचे ना स्पष्ट उलयता. लोकशाहीची व्याख्या म्हाका दिसता तुमच्यापेक्षा आणि बरें मांडोवंक ना. एका दिसाचो भिकारी आणि जन्मभराचो भिकारी. आय थिंक 5 वर्षाचे मोठ्या मोठ्या लिडरांचे अनुभव आम्ही बोललो स्पष्ट बोललो आम्ही इले ते मनात कित्याक ते 5 वर्षाचे भिकारी आणि आम्ही इल्ल्या दिसाचे भिकारी. बरें तुमकां आतां कितें दिसता की एटलिस्ट हे इलेक्शन जावं किंवा फुडले एकदां केन्ना बेगीन तुमचे कितें अशें दिसता गजाली आहा ज्यो तुमकां जाल्ल्यो जाय बेगींतल्या बेगीन? आमकां बेगीन म्हणजे का मी सांगताय पण जावचे ना. एक उदकाचो दुसरे एक बऱ्यात बरे फॅक्टरी हाडूचे आणि हे आता सुशिक्षित आहात दिवसान दिवस वाडत. आयज 2000 बेकार आहात फाल्यां 4000 जातात 5000 त्या थोड्यांक तरी नोकरी मेळाची हीच माझी इच्छा. बस म्हाका ना मेळ्ळी माझ्या भुरग्यांक जरी ना तुम्ही ठेयला तर चालता पण गरीबातल्या गरीबा भुरग्यांक तुम्ही ठेवता. तेंच्यांनी फुडें कोणाचे हात पसरचो न्ही. तेंच्यांनी स्वता आपूण जोडून आपले स्वावलंबी जावचे. ओके देव बरें करूं. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू. गांवकारच्या पहिल्या एपिसोडान आयज असले आमी मांद्र्या मतदारसंघात जाणून घेवपाक मांद्र्या मतदारसंघाची पल्स ट्रॅव्हल केले वेगवेगळे गांव. आमी प्रयत्न आसलो आमचे सगळ्या गांवांक भेट दिवपाचे पण थंय तरी आमी थोडे गांव केले आणि तितूंतले थोडे बायट्स आमी तुमचे कडेन पिक्चर केले. नेक्स्ट एपिसोड आसतलो तो आसतलो म्हापशां आणि शिरोड्या मतदारसंघात. थंय वचनाकात पळयत रावात प्रुडंट आणि फॉलो करीत रावात आमचो हो कार्यावळ गांवकार.